here we go. Not literally, figuratively. Signifying the official. गोवा आता सध्या म्हणटात ते गोवा आमी नंबर 1 टुरिस्ट डेस्टिनेशन आमी करपाक वयता. गोवा म्हणटा ते वायन फेस्टिवल. आता हेजे पयलीं आमगे जालो तो गेलो हो कॅजू फेस्टिवल. कॅजू फेस्टिवलाक तुमी पळयला सगळ्यांनी. कॅजू फेस्टिवल म्हणटा तो हेरिटेज ड्रिंक ही आमी गोंयांत सरकारान जाहीर केल्या हेरिटेज ड्रिंक. आनी तें फेस्टिवल तुमी पळयलां नंबर 1 जाल्लें हांगा. म्हणजे म्युजीक आमचें गोंयकारांचें, जेवण आमचें गोंयकारांचें आनी तसोच जी ड्रिंक आसलेलें तें आमचें म्हणजे एक संस्कृती आसलेली सारकी. आनी हेजे भितरल्यान आमी दाखोवपाक सोदतात की आमचें जें वायन दर ह्या कॅजू फेस्टिवल दर ही अख्खे ट्युरिस्ट लोकांक जे येतात ते ट्युरिस्ट की तेंच्यांनी जो आमी प्रमोट करतात जे वायन आनी कॅजू जो अख्ख्या देशान न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी पावोवपाक सोदतात. आज जो वायन फेस्टिवल सुद्दां जें आहा हे जे प्रोड्युसर जे आहा ते प्रोडक्ट करपी आहात तेंच्यांनी जाता तितलो अभ्यास करचो. कारण आमचें कंपिटिशन आहा तें इंटरनॅशनल लेवलाचें आहा. आनी आज जांबळाचो वायन जावन दी या तुजो कण्णाचो वायन जावन दी हेजे भितर कितले तरेचेच वायन आहात. पण आमी मागतात की आमचें हें एक मनोरंजन म्हूण पळोवपाचें न्ही, एंटरटेनमेंट म्हूण पळोवपाचें न्ही. हेजे भितर अभ्यासूय जावचो तेंचो, स्टडी जावचे हेजे भितरल्यान की वायन भितर आनी कितें करूं शकता. कारण आमचें कंपिटिशन आसतलें तें इंटरनॅशनल लेवलाचेर. हेजे भितरल्यान इंटरनॅशनलाचोय लोक येवपाक जाय आनी अख्ख्या इंडियेचोय ट्युरिस्टांक पावपाक. तेजे खातीर चडांत चड हेजे भितर अभ्यास जावचो आनी चडांत चड बरो प्रोडक्ट करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचो. How you want to promote wine? Is it like in what form? हिंगा आमी पळयला की थोडाय म्हणटा प्रमोट करता तुमचे एंकर प्रमोट वायन प्रमोट करता. इज इट फेअर इनफ वेन तूं आर्ट संस्कृती उलयता दॅट गर्ल्स शुड प्रमोट बरें कॅजू फेणी आमी प्रमोट केली. कॅजू फेणी ही खाली ड्रिंकच न्ही, तेजे भितरल्यान मेडिसिनूय आहा तें आमकां दाखोवपाक जाय. ड्रिंकच म्हणून पळोवपाचें न्ही, तें मेडिसीन म्हणून आमच्या पुर्वजान ती एक हेच्या खातीर दुयेंता खातीर बी तेंच्यांनी पोटान दुखता तेंकां पोटां लावपाची, गरम करून ते दिवपाची, तेजे भितरल्यान थंडी बिंडी वचपाची अशें घातलेलें. म्हण तें आमी प्रोड्यूस केलें, तेजोय प्रमोट केलो. हें आमच्या देशाक न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर कळपाक जाय. वायनय तशेंच वायना भितर तांकां हांव कितें म्हणटा वायन भितरूय सुद्दां प्रोडक्ट जे आसात प्रोड्युसर आसात तेंच्यांनी बऱ्यांतली बरी वायन आनी करपाक. कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशनाक आनी जो भायलो येता तो खास आमचें हें दोनी टेस्ट करपाक आनी हें करपाक पावपाक. What is happening? This is the end of the grape season. So stomping of grapes is there every year we do. So it's a yearly event. So we can't have new format काडपाक जायना. But we encourage international wineries also to come. आणि फुडल्या वर्साक we intend to do it in a bigger scale. आता आज कितें जालां जशें you have said that wines तुमी गेले जाल्यार गोंयकार आमचे वायन काडटा, जिंजराचें वायन करता, तुजे अननसाचें वायन करता, मँगोचें वायन करता. This is new things which are coming in the market. So these are all new products which are coming and you can all experience it here and people to understand. And the wineries, most of them locally made wines are also available here. So it is a promotional brand for them to show them and brand them also. So this is one of very new things what is coming right now. There are some type of duplicate wines also, duplicate liquor also come in the market. That is for the excise department to see. Yeah. But what we are doing right now is we are promoting Goans. So see, if you go into the stores, you will find wines of not only grapes, wines of other fruits. So this is something different, which maybe you don't get everywhere on the open counter. So this is also a promotional brand for them, giving a stepping stone where you will find these people selling their homemade wines. You know, I mean, there are a lot of Goan wineries who have made this homemade selection. If you find there's a new wine launched today as mango wine, so you can't think of mango wine other places. You will always, when you say wine, म्हणटा तर ग्रेप वायन दिसता. पण आज तूं हांगा पळोवपाक गेल्यार मँगो वायन आसा, मागीर तुजें जिंजर वायन आसा, मागीर खुबशे पपाया वायन आसा, खुबशे भाशेचे वायन आसा. So it's a different experience we want to give to the tourists and the Goans also, basically, to see what type of wine. Will you come out with a special scheme or something to promote this when you talk about mango wine? No, this is the scheme. No, means we are allowing them to promote here by selling it here. That is a promotion by itself. Put your hands up, I see the rain fall.
Nothing comes out, make my heart go round and round. Love is bad when it's understood. No one's depressed like a Robin Hood. Singing the rain, just check out doing this. Bushka sings with Johnny go. Let's say, bring back the smile. Put your hands up, put your hands up. I see the rain fall. Put your hands up, put your hands up. This was one of our own compositions. Christmas Eve, Diwali, Carnival, Statue.